मडगांव, कुडचडे, फोंड्या, म्हापशा उपरांत आतां पेडण्या पावल्या। ही कार्यावळ शेनवार 1 फेब्रुवारीक सांजेच्या 4 वरांचेर संत सोयरोबानाथ आंबे सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय बिदनोडा पेडण्या हांगा आसतली। ह्या वेळार पेडणे वाठारांतल्या 13 वेगवेगळ्या शिक्षणीक संस्थांतले आनी सांस्कृतीक संस्थांतले विद्यार्थी कोंकणी भाशा मंडळान प्रकाशीत केल्ल्या शाणी मस्ती सिडयेंतल्यान गितांचेर नाच सादर करतले। संत सोयरोबानाथ आंबे सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय पेडणे, लोक शिक्षण विद्यालय धारगळ, मांगिरीश विद्यालय आरोबा धारगळ, हुतात्मा मनोहर पेडणेकर सरकारी माध्यमिक विद्यालय पेडणे, सरकारी प्राथमिक विद्यालय चावदेवाडा पारसे, सरकारी प्राथमिक विद्यालय बिदनोडा, सरकारी प्राथमिक विद्यालय हणकणे, सरकारी प्राथमिक विद्यालय गोठणवाडा, सरकारी प्राथमिक विद्यालय उगवे, सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालय पेडणे, बाल भवन हरमल, श्री भगवती विद्यालय हाचो आस्पाव आसा। हे कार्यावळीक प्राचार्य सरकारी महाविद्यालय सांखळी, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षण संचालनालय डॉक्टर जेरवासियो SFL मेंडिस, पालयेचे नामनेचे उद्देजक सचिन परब, नामनेचे लेखक आनी कार्यावळ अधिकारी बाल भवन गोय शशिकांत पुनाजी, नामनेचे पत्रकार प्रकाश तवणेकर आनी प्राचार्य संत सोयरोबानाथ आंबे सरकारी कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय बिदनोडा पेडणे हाचे डॉक्टर फिलिप रॉड्रिगीस मेलो मानाचे सोयरे म्हूण आस्पावल्ले आसा। मंडळान फाटल्या 6 वर्षांत विद्यार्थ्यां खातीर शाणी मस्ती 1 ते 6 ह्या बाल गितांचे CD प्रकाशीत केले। तशेंच 16 जानेरा आनी नमस्कार भारता ह्यो गोंयच्या मुक्ती चळवळीचेर आदारीत CD उजवाडायल्यात। माणकोल्यांची कवनां लेगीत CD आनी पुस्तक रुपान प्रकाशीत केल्यात। त्या भायर व्यक्तिचित्रण, म्हायती पुस्तकां, सुविचार, रस्तो नाट्य, काणयांची पुस्तकां प्रकाशीत केल्यात। ही सगळी प्रकाशनां पेटूल कार्यावळी वेळार प्रदर्शन आनी विक्री खातीर उपलब्ध आसतली। ती ताचेर आदारीत नाच सादर करपाचें वेगवेगळे गोंया भितर वेगवेगळ्या तालुक्यांनी वचून नाच सादर करपाचें अशें आमी एक संकल्प केल्लो आनी खूब कडेन जालो। मडगांवां जालो, कुडचड्यार जालो, फोंड्या, म्हापशां आनीक आतां पेडण्या जाता 1 तारखेक आनीक तसोच 8 तारखेक सांखळे जावपाचो आसा रोहीन भवनान। कोंकणी गितांचेर नाच करतना भुरगीं सामकी फुलून वतात अशें आमकां दिसून आयलां आनी खुबश्या गॅदरिंगांनी हाचो प्रत्येक सगळ्या लोकांक बी आयला आनीक तोच आनंद भुरग्यांक मेळचो म्हणून एक आमी कार्यावळ ह्या तरेन आमी चालीक लायली आनी तांचो उत्स्फूर्त प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो। पेडण्यां भितर आमकां इतली व्हडली टीम मेळ्ळ्या आनीक म्हाका दिसता ही कार्यावळ जैतून जातलीच, तातूंत भितर अजिबात भावना। खूब कडेन खूब शाळांची नांवां जी ताणें वाचलीं ती बी तांच्या लेवलाचेर प्रॅक्टीस चलताच। ह्या कार्यावळी भितर एक सूत्रसंचालनाचो जो भाग आसता तो ल्हान भुरगीं करतात, 4 भुरगीं ताचो हें करतात आनी ह्या सरकारी शाळेची भुरगीं ती बसयतात आनीक तोय बी एक मनोरंजनात्मकच हें जाता आनी खूब बरे तरेन तो सूत्रसंचालन ते प्रेजेंट जाता। एक्ट करूनच सूत्रसंचालन आसता म्हणटकच तोय बी एक वेगळे तरेचो कार्यक्रम असोच जाता। संपूर्ण दिवस कार्यक्रम चलतो ना, हो फक्त सांजे मेळटाचे 4 ते 6 म्हळ्यार 2 तास 2 तास चालू आसता। हातूंत कितली भुरगीं इनवॉल्ड आसतलीं? हातून सादारण आमकां जे हे मेळ्ळा नंबर्स मेळ्ळा ते सादारण 250 भुरगीं एक्चुअल पार्टिसिपेट जातलीं हाचेर डान्स करपा खातीर स्टेजीचेर आनी बाकीचे भुरगीं किंवा जे हे आसात कार्यकर्ते आसात ते बाकीचे ऑर्गनायझिंगाची कथामाळ जाता त्या वेळाचेर सुद्दां आमी सगळे कडेन वचून सांगतात की भुरग्यांक आपल्या सोयीच्या भाशेंतल्यान ते सांगपाक मेळपा जाय। म्हणटकीर काणी सांगता आसतना सुद्दां सोयीच्या हातूंतल्यान बोलयेंतल्यान म्हळ्यार जी पेडण्यां जर आयले आमी जाल्यार आमी तेंच एनकरेज करता। हांगच्या भुरग्यांनी त्याच शैलींतल्यान हें सांगपा जाय, काणी सांगपा जाय अशें आमकां दिसता आनी त्या प्रमाणे बी आमचो हे प्रयत्न चलता। कोंकणी भाशा मंडळाचो जो वर्धापन दीस जाता त्या हातूंत भितर सूत्रसंचालन हे 4 वेगवेगळ्या बोलींतल्यान जाता। म्हणटकीर कारवारी बोली आसा, साश्टीची बोली आसा, मागीर पैडणेची आसा, सत्तरीची बोली आसा, सो तातूंतल्यान
ते सगळे बोल्यांक आमी तितल्याच मानान आमी हें करता.